केपे सिटीजन वेलफेअर सेंटर या केंद्राच्या वतीन आदील असलेल्या मायमोगाचो येवकार आमचो एकूच हेतू म्हणल्यार हांगासर सगळे आमचे सीफेअर जावं ते इंडियन कंपनीक जावं ते फॉरेन कंपनीक जावं ते क्रुझर लायनराचेर काम करतात तांकां बऱ्यो सवलत्यो फावो करपाक आनी तांकां बरी संदी ही केप्यां मेळच्या खातीर आमचो हो एक मिटींग पॉयंट जावन आसा. तर आमी तांकां ह्या मिटिंगेक येवकार दिता. आतां बाब वेल्टन कन्वीनर आनी आमचो फावंडर केपें वेलफेअर सेंटराचो तो कांय शब्द उलयतलो. पयले स्वामी सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज. म्हाका आज एक खुशालकाय भोगता कित्याक आज आमी केपें एक सीफेअर्सांक एक वेलफेअर सेंटर और एक काउंटर हो एक मिटींग पॉयंट असो हांगा घडून हाडटात. हो वेलफेअर सेंटर हो मिटींग पॉयंट करपाचो इतलोच हेतू म्हळ्यार आमचे जो सीफेअर्स आहा तांकां ज्यो फॅसिलिटीज आहाय समज साद्यो फॉर्म तेगेल्यो पासपोर्टाच्यो कितें करपाचें ओ विजाज कितें आहा ओ तेगेल्यो दुसऱ्यो कोर्सीस कितें आहा पेन्शन आहा हे सगळ्यो वस्तूक लागून आमी हो वेलफेअर सेंटर आज हिंगा ओपन करतात. आज पयली ही वस्त आज ओपन करपाचें म्हणल्यार आमच्या पेन्शन जो 2019 बंद जालें आतां सरकारान हे 1 जून ओपन केला टील 30 नोव्हेंबर. सो जे आमगेले सीफेअर्स आसात तांकां जे पेन्शन मेळटालें तें बंद जालां तें आतां परतून गव्हर्मेंटान स्टार्ट केलां. ती फॉर्मां आमचे कडेन आसात आनी आमी आज डिस्ट्रिब्यूट करतात. हे एक फॅसिलिटी जाली. हेजे भायर कितेंय समज तरी सीफेअर्सांक कसलेंच काम आहा वो हिंगासून आमचें ऑफिस वेलफेअर सेंटर तांकां बऱ्याक पडटलें ते आमी हिंगा करून तांकां दिवपाक आमचो स्टाफ आसतलो आमचो कावंटर हिंगा आसतलो. आनी हांव मागता आमच्या केपेंकार जो सीफेअर्स आहात त्या भाव की तांणी ह्यो वेलफेअर सेंटराचो उपयोग करचो आनी आमचे लागीं कितें जाता तें आमी तांकां आदार दितले. दुसरी वस्त हांव सांगूंक सोदतां की आतां इलेक्शनां बोगलेक पावल्यात. 2017 आमचो तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमचो केपेंचो आमदार जाणें सांगिल्लें की आपण 2500 जे पेन्शन आहा तें 5000 करतलो म्हणून. बट आज पासून तो तेन्ना ऑपोजिशन आहलो आतां रुलिंगाक आसा डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसा ते आज पासून जावंक ना. सो हांव सांगूंक सोदतां समज आमचो सरकार काँग्रेसाचो सरकार आयलो जाल्यार सत्तेक आमी जाता तितलें ट्राय करून सीफेअर्सांक 2083 हो जे पेन्शन आहा तें आमी हो प्रॉमीस 5000 करपाचो फुलफील करतले. हो एक म्हाका एक तुमकां एक आश्वासन दिवपाचें आसा. दुसरें म्हणल्यार मिनिस्ट्री ऑफ मॅरिटायम शिपींग ऑफीस तेगेले हिंगा गोंय ऑफीस आहा बट विदाउट एनी फॅसिलिटीज ते आमी फूल फ्लेज करूंक आमचो आदार हो आमी तांकां आदार दितले की हे आमचे जो गोंयकार भाव बॉम्बे वचोन हिंगा वचोंक पडटा तांकां त्रास जाता ते आमी फूल फ्लेज ऑफीस हिंगा परतून ऑपरेट करपाक आमी तोकोस काडटल्यो. तिसरी वस्त म्हणल्यार आमच्या भावाचे थोडे आमगेले जो फॉरेन कंपनी क्रूज लायनर आसात तांचे थोडे प्रोस्ट आसात तो आतां तुमकां सांगतलो ते आमी जाता ते भाशेन सुटावे करून आमी जाता तो प्रयत्न करतले. सो आमचो भाव तुमकां सांगतलो कित्याक प्रोस्ट तो. म्हजें नांव पियो डायस. हांव क्रूज लायनीचें काम करता. आमी युनियनाक रेजिस्टर न्हय क्रूज लायनीचें काम करता. आमकां बार वेटना गेलो तांकां जाय थंय तांकां अशें करून युनियना तुमच्या लिडराक तांकां विचारपाक आनी हे भुरगे आमकां क्रुजींग लायनीचें काम करता तांकां आमकां रेजिस्टर केल्यार फाल्यां मेळटलें जाता तेन्ना आमकां कितें प्रोविडंट फंड कितें आमकां मेळटलें नाजाल्यार आमकां कांय मेळपाना. सो हो जो प्रश्न आसा तो हांव डेफिनेटली शिपींग ऑफिसांत गोवन सिमेन एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट कोण आसा वो तेगेले ऑफिसांत हांव डेफिनेटली हो प्रश्न मांडटलो आनी मुकोडे कितें जाता ते प्रमाणे हांव आमच्या सीफेअर्सांक हांव हेल्प करपाक एफर्ट घातलो. थँक्यू. हे सीफेअर्सांक ज्यो स्कीम आहा
ते सोन आमी आमगे ऑफिसान जो गव्हर्मेंट स्किम्स आसात लाडली लक्ष्मी जावं गृह आधार जावं विडो स्कीम आहा ती पेन्शन आहा ते हाऊस स्कीम आहे ह्यो सगळ्यो स्किम्यो आनी कितें वेलफेअर पोस्ट आहे अंडर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इन इंडिया आमी त्यो फॉर्म्स आमी हिंगा अवेलेबल आहा आमी हांव मागता आमगे केपेकार भावा कडेन भयणा कडेन कसल्योय फॅसिलिटी हो कसल्योय स्किमीचे बद्दल तुमकां हेल्प जाय फॉर्म भरपा जाय तुमी आमगेल्या सेंटरार येवपा जाता आनी ह्यो फॅसिलिटी अवेल करपा जाता दुसरें म्हळ्यार एफिडेविट नोटरायज करपाचें हेवूय आमगेलें फ्री ऑफ कॉस्ट आमगे ऑफिसान दवरलां सगळ्यांनी कोणाक गरज आहा तेणी येवपा जाय सेंटराक आनी तुमगेले जो बेनिफीट आहा तें घेवपा जाता थँक्यू